मुरगांव पालिकेच्या कामगारांनी शुक्रारा पालिकेचेर मागण्यो पुराय करच्यो म्हूण मोर्चा काढलो। 7वें वेतन कामगारांक लागू करून दिवचे अशी मागणी कामगार करतात। मात 7वें वेतन डी ग्रेडीत आसपावपी कामगारांक लागू जाता अशें मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष दीपक नायक हांणी सांगलां। RDS गो खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा। वास्को म्युनिसिपालिटीचे वर्कर जे स्ट्रायकाक गेले तेंच्यांनी एक लेटर केलेलें आमकां। तेंचे 3 डिमांड आसलेले। एक डिमांड म्हणटा तो MSCP तेंचे बेनिफीट वाडोवपाचे। दुसरो डिमांड आसा तेंचो रेग्युलरायजेशन ऑफ डेली वेजीस वर्कर्स आहा पळय तेंचो जे 5 वर्सां आहा पळय तेंकां ते रेग्युलरायज करपाक सांगता। आनी तिसरो आसलो पळय 7th पे। हेतूंतले दोनूय तेंचे आमी इम्प्लिमेंट केल्लेले आसा। जे रेग्युलरायजेशन ऑफ वर्कर्स आहा पळय ते ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केल्लेले आसा आनी MSCP आहा पळय ती आमी तेंची बेनिफीट्स वाडयल्लेले आसा। वेरेज पॉयंट येता तो 7th पेचो। 7th पेचो सुद्दां आमी तेंकां इम्प्लिमेंट करपाक रेडी आसा आनी इम्प्लिमेंट करतले आमी। पूण एज पर 7th पे 1800 कोणाचे बेजीक आहा पळय तेंकांच एप्लिकेबल जाता। वेरेज आमचे म्युनिसिपालिटीन जे वर्कर्स आहा पळय ते डी ग्रेडीचे वयतात। सो तेंकां तो एप्लिकेबल जायना। सो हांवें तेंकां रिक्वेस्ट केला की ते तुमी जे डी ग्रेड आहा पळय तेंकां आमी C ग्रेडीन हाडपाचें आनी तेंकां आमी 7th पे एप्लिकेबल करपाचो। तेंकां आमी आतां ऑलरेडी लेटर केला। आमी तेंकां सांगलां तेंकां आमी एक विश्वासान घेवन एक लेटर केला की आमी एक रेजोल्युशन घेता, कावन्सील मिटींग कॉल करता। मागीर 21st कावन्सील मिटींग कॉल केल्या। ते मिटींगेन हांव रेजोल्युशन घेता की तेंकां तेंचो जो 7th पे तो इम्प्लिमेंट करपाचो आनी ते डी ग्रेडीचे कोण वर्कर्स आहा पळय तेंकां C ग्रेडीन हाडपाचें आनी तेचे एप्रुवल हाडटकूच आमी जो 7th पे इम्प्लिमेंट करतले। गोवा लेवल म्युनिसिपल कावन्सील वर्कर्स आनी म्हाज्या युनियनान एक स्ट्रायक कॉल केल्लो। त्या खातीर सगळे वर्कर्स काम बंद करून म्युनिसिपालिटी मुखार बशिल्ले। आमी तांचे कडेन डिस्कशन केलां आनी आमचे चेअरपर्सन दीपक नायक आनी तांचे कडेन नेगोशिएशन करून आमी नेगोशिएशन करून एक सोल्युशन सॉर्ट आउट केला की आमी म्युनिसिपल कावन्सील इज इगर टू इम्प्लिमेंट आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी आमी खूब ट्राय करतले की तांकां इम्प्लिमेंट जावचें म्हणून आमी सपोर्ट करता। आमी आमचो प्रश्न मांडलो। आमी कित्याक लागून स्ट्रायक केलो की आमकां 7th पे एप्लिकेबल करूं ना, गव्हर्मेंट एम्प्लॉयीजाक केलो। तेंचे कडेन डिस्कशन केलें आमी आतां। तेंच्यांनी एश्युअर दिला आमकां ते एप्लिकेबल करता। दे आर गिवींग अस इन रायटींग। हे जे 7th पे कमिशनाक लागून म्युनिसिपालिटीच्या 11 म्युनिसिपालिटींनी स्ट्रायक नोटीस दिल्या। 11 म्युनिसिपालिटी टोटल 13 म्युनिसिपालिटी आहा। त्या 11 म्युनिसिपालिटींनी स्ट्रायक नोटीस दिल्या। जर 15 दिसा भितर ना जर सेटल जाले 7th पे कमिशन तर आमी स्ट्रायकार वयतले आनी हेची आमी कल्पना सगळ्या कामगारांक दिल्या। कळ्ळें ना? हां, टोकन स्ट्रायक आमी आतां कोण CO वांगडा चीफ ऑफिसरा वांगडा उलोवन येयले आमी कमिटी एक्झिक्युटीव।